गोंयांत सध्या बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी जावपाचे प्रकार खूप वाढल्यात। एकतर मोले चोल्ला ना जाल्यार त्यारी घाटांतल्यान गोमांसाची तस्करी जाता। रेल्वे मार्गानूय ही तस्करी जाताली, पण फाटल्या वेळार जेन्ना गोमांस धरिल्ले तेन्ना सावन रस्ते मार्गानूच गोमांस तस्करी जाता। हालीं तेंपार जाल्यार गोमांस तस्करीचे कितलेशेच प्रकार उक्ताडार आयले। आयतारा सत्तरी वाठारांतल्या केरी चेकपोस्टाचेर 400 किल गोमांस जप्त केल्ले, तशेंच मोले चेकपोस्टाचेर 800 किल गोमांस जप्त केल्ले। ही घडणूक ताजी असताना सोमारा केरीच्या ह्याच चेकपोस्टाचेर परत एक फावट बेकायदेशीर गोमांस धरले। या प्रकरणात दोगांक रंगेहात धरले। ही गाडी बेळगांवच्यान मडगांवां वताली। हे मांस सुमार लाखभर रुपया मोलाचे आशिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 8 दिसां आदीं हीच पिकअप गाडी मोले चेकपोस्टाचेर धरिल्ली खंय। किधर से गाड़ी आया था? किधर जा रहा है? मडगांव। मडगांव बेलगाम से मडगांव जा रहा था। ये कौन खरीदता है तुम्हारा ये मांस? फैक्ट्री मालिक है। कितना किलो है टोटल? इसका बिलिंग सब बिल है आपके पास? वो ये परमिशन है, इसको पेपर है तुम्हारे पास? पेपर है तुम्हारा अभी है तुम्हारे पास? हाँ, लेके आ रहा है। पेपर तुम्हारा उधर है, गाड़ी इधर है, ऐसा कैसा है? हाँ, कितना किलो है टोटल? वेट नहीं, गाड़ी का वेट नहीं किया था? हाँ, क्यों नहीं किया? तुम ड्राइवर है? ये गाड़ी पहले पकड़ा था ना? ये गाड़ी पहले पकड़ा था ना? नमस्कार। गोंयांत दिसान दीस जे बेकायदेशीर गोमांस आसा हे धरपाचे प्रकरण हे वाडलेलेच आसा। काल केरी चेकपोस्टाचेर मोठ्या प्रमाणात जे 400 किलोचे बीफ हांगासर धरलेले आणि ते इनोवा गाडीन धरलेले आणि आयज सोमारा अशीच घडणूक आत्ताच जालेली आसा। आणि कांय वेळा पयलीं जे केरी गांवचे जे युवा वर्ग आसा हेंच्यांनी ही गाडी धरलेली आसा। आमकां दिसता ही टेम्पो आसा, ह्या टेम्पोन मोठ्या प्रमाणात जे गोमांस आसा हे हांगासर आसा आणि जे अनहायजेनीक आसा अशें उगड्याचेर पडलेले आसा। हांगासर जो ड्रायव्हर आसा ड्रायव्हराक सध्या पुलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा। ह्या जे गांवांतले लोक आसा हेंकां हांगासर खबर आसली की हांगासर गाडी येवपाची आसा, म्हणजे वाहतूक जावपाची आसा, तेका लागून तेंच्यांनी 2-3 दीस जाले हांगासर तेंची वॉच चालू आसलेली। तशेंच काल तेंच्यांनी शेनवारा सकाळी 4:30 वरांचेर 4 वरांचेर हांगासर ही एक इनोवा गाडी धरलेली। तशेंच आयज सुद्दां तेंकां खबर आसली की गाडी येवपाची आहा, तेका लागून तेंच्यांनी हांगासर पारत दवरलेली आणि आयज पळयता जाल्यार दनपारची आता एकांक सुमार ही गाडी हांगासर वयतना हे तरी घडलेली आसा। टर्न आसा हे आमकां अजून खबर ना, मात हे आसा हे लाखो रुपयाच्या वयर आसा, 1 लाखाच्या वयर हेजो माल असू शकता। आतांच पोलीस येयलेले आसा आणि पोलिसान ते ड्रायव्हराक ताब्यात घेतलेले आसा। तो पोलीस आसा, तो ड्रायव्हर आसा, हेका विचारलेले तो सांगता की जी गाडी आसा ही बेळगांवच्यान मडगांव हांगासर वयताली आणि फॅक्टरीच्यान म्हणजे जी बेळगांव फॅक्टरी आसा ह्या फॅक्टरीच्यान हांगासर हे सप्लाय जाता। तो ड्रायव्हर आसा ह्यो सोऱ्यान म्हणजे सोरो पिल्लो आसा आणि टायट आसा, हेका उलोवपाक सुद्दां ताकद ना आणि अशा प्रकारे तेंकां भीती नासतना हे दिसा ढवळीचे वाहतूक जाता। तेका लागून जे हांगासर अशी वाहतूक ही डेलीच जाता, मात काय जे आमचे जागृत लोक आसा हेंच्या लागून ही गाडयो धरता। मात सरकारान हेजेर कितें तरी उपाय योजना करून अशी जी बेकायदेशीर वाहतूक जाता तेजेर खंय तरी आळो घालपाची खरंच प्रयत्न आसा। आता पोलीस येयलेले आसा आणि फुडलो तपास सुरू आसा। मजगती जप्त केल्ल्या बेकायदेशीर गोमांसाचो विलो लावपाची जापसालदारकी पंचायतीक दिल्ली आसा, मात हो खर्च पंचायतीच्या फंडांतल्यान करचो पडटा। देखून पंचायतीक दिल्लो निधी गरजेवेळार उणो पडटा अशें सरपंच सुहास गांवकार सांगता। आयकात तो कितें सांगता ते। हातल्यान एक ऑर्डर येता, पुलीस जेन्ना धरता, पुलीस खरेंच बरें काम करता आमच्या चेकपोस्ट नाक्याचेर की असल्यो ज्यो कितें इलिगलिटीज जाता तेंची केसीस जाता हांगा। आनीक तेन्ना कितें जाता की तेंच्यांनी मागीर तांकां धरतकीना कोर्टान जेन्ना प्रोड्यूस करता तेन्ना कोर्ट आमकां एक ऑर्डर काडटा की बाबा लोकल बॉडीन कितें आसा तें तेंचें तें मांस बीस कितें धरलें जाल्यार डिस्पोज करचें म्हणून। पूण ह्या संदर्भात तुमी तांकां फायन बी कितें घाल तेंचे कडल्यान घेता कितें पयशे बीन अशे फायन घालून? ना, आमच्या म्हाका सद्याक आमकां भरपूर फावटी तसो फंडाक लागून प्रॉब्लम जाल्लो आसा, कित्याक हेच्या पयलीं बी केसीस ज्यो कितल्यो जाल्या तितल्यो डिस्पोज पंचायतीनूच केल्ले आसा। सो आमचे पयशे भितर खर्च जाता। कितें जाता, एक म्हटल्यार पंचायती कडेन आमचो खंयचो जागो ना की डिस्पोज करपा खातीर। हांगा सगळी गव्हर्मेंट लँड किंवा फॉरेस्ट मागीर इको सेन्सिटीव झोन आसल्या कारणान आमकां खंय डायरेक्ट वचून कितें कितें थंय डिस्पोज करपाक मेळना। आनी जेन्ना लोकल हांगचो एक जागो आसा आनी तांकां जेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता की तुमच्या जाग्यान आमी डिस्पोज करता तेन्ना लोकलां कडल्यान लोकलूय कितें तरी
आपण कित्याक करून घेऊ असो आतां क्वेश्चन मार्क निर्माण जाला. हेच्या पयलीं जाताले करताले थोडे लोक पूण आतां करपाक बंद जाला. सो आमकां भरपूरसो तेजो त्रास जाता आमचे फंड वयल्यान त्रास जाता. सो हें कितें आसा तें एनिमल हजबंड्री जे हॉस्पिटल आसात आमचे ते चेकपोस्टाच्या सायडीकूच जाल्ले आसा. कित्याक पंचनामा कितें करपाची गजाली करता ते एनिमल हजबंड्रीचे हें करता आमचे डॉक्टर जे आसा ते करता. सो तांकांच ते डिस्पोज बी करपाचे तेंच्या कडेनूच दिवचे. कित्याक आमच्या मोल्या पंचायतीन स्वताचो मोल्या पंचायतीचो जागो ना डिस्पोज करपा खातीर आनी आमी खंयी बेश्टेच जाग्यार खंय करपाक शकना. गव्हर्मेंट लँडार किंवा ओपन लँड खंय मेळटा थंय आमी ते डिस्पोज करपाक शकना. कित्याक ती क्वॉन्टिटी आसता ती भरपूर आसता आनी जनावरां भोंवतात. कित्याक फाल्यां सकाळीं जर थंय खड्ड्यान कुल्ली सुद्दां आनी जनावरांनी जर ते वयर काडले आनी घेवन भोंवले खंय गांवान बिवान पावले जाल्यार आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जातलो तेजो. सो हेजेर एक ती कोर्टाची जी ऑर्डर येता तेजेर आमच्या कोर्टान आमकांय बी पळोवचें की बाबा आमची एक विकर पंचायत जाल्ल्या कारणान आमी. आनी ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.